This program is brought to you by Ajio. नमस्कार. आजच्या राउंड टेबलात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय खूब आसात आनीक आमचे बरोबर आज आमचे पांडुरंग गांवकार नात, ते एका दुसरे कडेन खंय तरी बिजी आसात. बट वी हॅव विथ अस आमचे गोवन वार्ता लायव्हाचे एडिटर किशोर नायक गांवकर आनी द गोवन एवरीडेचे एडिटर जोएल आफोन्सो आनी हांव आसाच. पूण विशय खूब आसात. आमी जरी आज 3 जाण आसले तरी विशय खूब आसात. आनी पयलो विशय जो आसा जो आमी घेतात तो जोएल म्हळ्यार फाटले 5-6 दीस जाले आमचो मॉविन गुदिनो बाब परत परत सांगता की एग्रिगेटर हाडया, ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडया. आनी आज तर ताणें सांगलां की मोपात गेली एग्रिगेटर आनी ॲप बेस्ड गजाली येतल्योच, दाबोळीन जर त्यो फॉलो केलो ना जाल्यार दाबोळीच्या भविश्याचें कितें काय म्हणून. सो हाव डू यू लुक एट दिस इशू? It is very clear that Movin is trying to build up pressure on the private taxi lobbies to come on board and हे पडते तांकां सांगता ते मोपाचेर तांकां हें आसचें ना, हें हिंगाच उरतलें आनी थिंगा तांकां मोपाचेर कांयच हें करूंक मेळचें ना इज अ क्लियर सायन दॅट ही वॉन्ट्स टू पूट दॅम इन प्लेस. हेजे भितर आनी ताका कांयच हें करूंक मेळना बिकॉज द प्रायवेट टॅक्सी लॉबी इज व्हेरी व्हेरी पॉवरफूल एंड this is the only way where you can pressurize them that मागीर मोपा आयले म्हणटच तुमी जॉबलेस जातले अशें करून. सो आनी तितून भितर कांयच ना आनी बिकॉज ही इज ट्रायड एवरीथींग इन द बूक लायक टेलिंग देम ओके ओला हाडटलो, उबर हाडटलो. आतां पयर फाटीं ते ओला उबराचे थिंगा हें जालें उबराचें की ऑटोज हॅव बीन बॅन्ड इन नेबरींग स्टेट. सो तें घेवन सगळे आतां गडबड तो जाला आनी मागीर तो आतां तो उबराचो विशय फाटीं पडला. आतां this is a new this thing which he is using, tactic which he is using, saying that pressurize them and say okay fine, you will have to come on board and fall in line, otherwise you will be out. This is a very classic pressure tactic to say Classic, now yeah. we have an option. Yeah. Now there is an alternate airport. Yeah. If you don't mend your ways, Correct. then you will be out of the flow. Yeah. किशोर पळय पेडण्याच्या तूं सदांच पेडण्या मदीं हाडटालो. आतां मंत्री पेडण्याचो भंय दाखोवन जी गजाल इतली वर्सां जावपाक शकल ना ती करपाचो प्रयत्न करता. तुका बरें दिसपा जाय. मोविन प्रमोद कन्फ्युज्ड मायंडसेटान सद्या आसा. आतां तो कन्फ्यूज कित्याक जाला हें म्हाका कळना. कदाचित हे 8 जाण काँग्रेसचे आमदार BJPन सद्या गेल्यात आनी रिप्लेसमेंट कोणाची जातली हाचेरूय चर्चा सुरू आसात. सो त्या खातीर कदाचित मोविन कन्फ्यूज जाला. तर मोविनाचे कन्फ्यूज जावपाची उदाहरणां कितें तर कदंबाचें जेन्ना दसऱ्या दिसा जी कार्यावळ जाली कदंबाची थंय तेणी ओला उबेर आमी हाडटले म्हूण सांगलें. दुसऱ्या दिसा कर्नाटकाक ओला उबेराचेर बॅन जालें. मागीर तो ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स इज गूड एंड एवरीबडी शूड जॉयन गोवा मायल्स अशें म्हणून तेणी हें केलें. मागीर रोड सेफ्टी विकाक म्हणूं लागलो की बार्रान तुमकां बारवाल्यांक घरा पावोवचें पडटलें. सो हें जर सगळें स्टेटमेंट मोविनाचें पळयत जाल्यार मोविन हो कन्फ्यूज जाला. कित्याक कन्फ्यूज जाला आनी तेचें नेमकें कारण कितें तें फुडल्या दिसांनी कळत आमकां. पूण ह्या कन्फ्युजनान एक व्हेरी सिरियस स्टेटमेंट मोविनान केला. तो म्हटल्यार तेणी सांगला की मोपा इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट एंड वॉट एवर GMR कंपनी वील डिसायड तशा पद्दतीन जातलें. GMR कंपनीक जें जायें तशें जातलें. हाचोच अर्थ मोपा एअरपोर्टाचेर म्हणजे परत तूं म्हणटलो पेडण्या येयलें की जे पेडणेकारांचे एक्झॅक्टली हय हाचो अर्थ असो की मोपा सगळें कितें आसा पळय ते डिसायड करतली GMR कंपनी. गव्हर्मेंट हॅज नो स्टेक. गव्हर्मेंटाचें कांयच थंय चलपाचें ना की पेडणेकारांक टॅक्सी घेया मागीर थंय तुमी मोपा ना. जर ते GMR कंपनीक दिसलें की पेडणेकारां कडेन ॲप बेज ना कांय ना तें कांय चलपाचें ना जाल्यार थंय कांय चलपाचें ना. सो मोविनाचे स्टेटमेंट सरकाराकूच सद्या अडचणीत हाडटात अशा पद्दतीचे तेचे स्टेटमेंट आसात. दुसरी गजाल तो टॅक्सीवाल्यांक जो उठसूट धमक्यो दिता पळय मोविन की तुमी ॲप बेस करूंक जायना जाल्यार तुमी अशें उरचें ना. यू आर अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टर तुमी वांगडा बसा तेंच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक हाडा की कशा पद्दतीन चॅलेंज आसा आतां बिझनसाची आनी हाव यू हॅव टू एडप्ट युअर सेल्फ फॉर बेटर बिझनस. पण तांचे एक मुद्दो आसा की ह्यो सगळ्यो वाटाघाटी बी करून जाल्यो आनी प्रश्न खंयच मुखार वचना. सो आतां होच पर्याय म्हणून ना वाटाघाटी अजिबात जावन वाटाघाटी म्हणजे कितें
डिस्कशन जाता पळय ते दोनूय सायडीसून डिस्कशन जावंक जाय. तुम्ही पयलींच कितें तरी ठरयताले तांकां सांगताले तुका अशें करपाक जाय ना. टॅक्सीवाल्यांचे हांव सदांच पळय टॅक्सीवाल्यांक लोक आनी आमी एज अ इंडिविज्युअल म्हणून आमकांय खूब बाबतीन वायट अनुभव आसा तेंच्या वागणुकीचो म्हणा किंवा ते ज्या पद्दतीन भाडें पूण तेंचे इश्यूज आर जेन्युइन इश्यूज ते समजून घेवंक जाय. गाडयेची किंमत, इन्शुरन्स, तांकां मेळणारी भाडीं, त्या भायर तेचो घरचो खर्च हें सगळें जर तूं पळयशीत जाल्यार टॅक्सी बिझनस हो सस्टेन जावपी बिझनस उरोंक ना आनी त्या खातीर तांकां ते प्रॅक्टिसीस करचे पडटात. पूण हाचो अर्थ तशें जर आसा जाल्यार तुमी टॅक्सीचो बिझनस कित्याक करता तुमी सोडून दिया. सोडून दिया म्हणजे कितें उपाशी मरा. प्रत्येक मनीस होपान जगत आसता. आयज ना फाल्यां म्हाका बिझनस मेळटलो, आयज ना फाल्यां म्हाका बरो कस्टमर मेळटलो, तेच्या कडल्यान म्हाका कितें तरी गिरायक मेळटलें. होप हो जर होप ना जाल्यार गोंयकार जगत शकना. Joel, you agree with this or you are looking at it in a different way? Partly I agree with Kishore, but partly, this taxi issue has been going on for many years now. And apparently it looks like that government is on one side and the taxi fellows are always on, fighting across. इतून भितर कितें आसा एक किशोरान सांगला तो की their livelihoods, their lives have to be secured, one side. Second side is the state wants an organized transport system for the tourists. You cannot live in medieval times and say, okay, fine, we are अशेंच चलतलें अशें जावंक शकत ना. So having said that, there has to be an amicable situation. One side, you have to take their livelihoods into consideration because these are traditional occupations. But you are saying you have to bring those livelihoods into an organized system of transport. हे अशें धमक्यो दिवन आनी कितें करून तशें ते जावचेच ना. आनी सेकंडली what happens is it looks like that government has not made a kind of a concerted effort to reach out to their problems and solve those problems. So basically एक मुद्दो जो आसा किशोर म्हणटा की तो की सरकार पयलीं सोल्युशन ठरयता आनी मागीर चर्चेक वता. पयलीं चर्चा करात आनी मागीर सोल्युशनाचेर येयात. एब्सोल्युटली चर्चा करपाकूच तयार ना. सी तूं जेन्ना टॅक्सीवाल्यांक चर्चेक आपयतलो तेन्ना टॅक्सी हो एकूच विशय उरचो ना. बिकॉज टॅक्सीवाल्यांचे बाकीचे खूब इश्यूज आसात. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देअर बिझनस. That issues has to be also resolved or discussed on that platform. ना जावचेच ना. तू भायले उलोव नाका. टॅक्सीचे तुला म्हणशी जाल्यार जावचें ना. तेची भुरगीं, तेचे लायव्हलीहूड, तेचे लोन, तेचे इन्स्टॉलमेंट्स, तेच्यो बाकीच्यो गजाली, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात न्हू तेका. तुमी बेश्टेच सांगतले ना. तूं सी एक गजाल आमकां पयलीं समजून घेवंक जाय की आमच्या कडेन ट्युरिस्ट जरी असले जाल्यार ट्युरिस्ट टॅक्सीक जसो मुंबय, पुणे, बेंगलोर ह्या जाग्यार जशें तांकां भाडी मेळटा म्हणजे एक ट्युरिस्टाक घेवन तो अमक्या जाग्यार गेलो थंय ताका देंवलो ताका दुसऱ्या रोखडें थंय भाडें मेळटा परत रिटर्न. तशें गोंयांत जायना. हो पयलीं एक कन्सेप्ट हे कशें समजून घेना तेंच म्हाका कळना. दुसरी गजाल आनी एक तुका सांगता की ओला उबेर किंवा बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसात ते मास म्हणजे फाल्यां ओला उबेरान समजा 1000 गाडयो हाडल्यो. 1000 गाडयेचेर खंयचो तरी एक पॉलिटिशियन किंवा खंयचो तरी एक बिझनसमॅन तेचेर ठरयतलो की एका गाडयेर म्हाका दिसाक 100 रुपया. हे अशें कमिशनाचो बिझनस हो आनी हो कमिशन मेळोवपा खातीर हे धडपडटात. आतां हांकां टॅक्सीवाल्यांचें कांयच पडोंक ना. मागीर तूं म्हणटा की चर्चा करपाक जाय. चर्चा करपाक जाय जाल्यार दुसरो विशय जो आसा जो आज आमगेल्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जी तुगेली एड दिल्या आनी बरी इंट्रस्टींग एड दिल्या. हांव ती वाचून दाखयतां. म्हाका आतां बातमी करता ताजेर की पोर्तुगीज शासकांनी विध्वंस केलेली ऐतिहासिक स्थळे किंवा गोव्यावर पोर्तुगीज राजवटीचा अंमल असतानाच्या काळात नष्ट केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक स्थळांविषयी नागरिक, NGO, असोसिएशन्स यांच्याकडून निवेदने मागविण्यात येत आहेत. ही निवेदने संबंधित कागदपत्रे, छायाचित्रे इत्यादी सर्व पुराव्यादाखल ते संचालक पुरातत्व खाते, मळा, पणजी, गोवा यांच्याकडे टपालाने किंवा ईमेलद्वारे 31 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे. आता हांगाय कितें करपाचें? पयलीं चर्चा करपाची काय पयलीं सोल्युशन काडपाचें? ना प्रमोद कशें आसा जाणा कित्या खातीर म्हाका एकदां अशें दिसपाक लागला की पळय आतांच आमी टॅक्सीचो इशू उलयताले. एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, इन्फ्लेशनाचो इशू आसा, चॅलेंजीस बिफोर ट्युरिजम आसा, मायनींग बिझनस आयज आमचो ठप्प जाल्लो. सगळे वाटेन प्रॉब्लम इतले आसात. आनी हो आतां नवो कसलो प्रॉब्लम तुमी क्रिएट केला. ही जर तूं एडवर्टायजमेंट जर पळयशीत पोर्तुगीजांनी ज्यो मॉन्युमेंट्स डिस्ट्रक्ट केल्ल्यो तेचे पुरावे मागता कोण? पुरातत्व खातें.
पुरातत्व खाते किंवा ज्याच्याकडे पुराभिलेख आम्ही- खाते ज्याच्याकडे वचून आम्ही पुरावे ज्याच्याकडे सोदतात. सगळं इतिहास आसा आणि ज्याच्याकडे वचून आम्ही पुरावे सोदता ते लोकांकडे मागता. दिस इज क्लियरली अ बिगस्ट जोक आय वुड से. हे अशें करूं नाका. खंय तरी तुमी चुकीच्या हेतून दिशेन वयता पळय, हे फक्त लोकांच्यो भावना फुलोवपाच्यो किंवा लोकांक एक कितें म्हणटात ते आमी तंद्रीन दवरपाच्यो ह्यो गजाली. इतिहास जो जालो, जर पोर्तुगीजांचो इतिहास तुम्ही अशा पद्दतीन जर हे करपाक सोदता जाल्यार भारताकूय मोठो इतिहास आसा. म्हणजे तुम्ही सगळे that interesting point that we go to archaeology department to find evidence if we want something. Now archaeology department is asking us to bring evidence. So where do you think this is leading? This sounds very strange, but तितून भितर एक बरो serious विषय आसा. कितें जाणा मरे किशोर, is last time when the government has announced that they will rebuild temples, no, तितून भितर एक बरो हे जाल्लो, कितें जाल्लो, एक turbulence जाल्ले की people from the minority community thought that they are getting back at us, or trying to send a message across. आणि आता परतून एक अटेम्प्ट जाला की तसलोच कसलो एक एनवायरमेंट तयार करपाक. अननेसेसरी. दिस इज कंप्लीटली, आय मीन वॉट इज द नीड टू क्रिएट? वी आर अ स्टेट वेअर वी आर लिव्हिंग इन कम्युनल हार्मनी, कंप्लीट पीस, आणि ते चलत बसला. परते कम्युनिटीचे भितर हे करूंक सोदता. दिस विल लीड टू दॅट. आनी एक गजाल म्हाका क्लियर दिसता हातूंत भितर की जनरल दिस इज नॉट हें तुगे ओपिनियनाचो बी भाग न्ही हो, दिस इज फॅक्ट्स की जे मॉन्युमेंट्स तेन्ना डिस्ट्रॉय केल्ले ताचेर संशोधन जालां, ताचे रिसर्च जाल्यात, ताचे लोकांनी भयंकर खोलांत वचून म्हायती भायर काडल्या, ताचेर पुस्तकां बरयल्यात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ऑलरेडी केल्ली आसात, इतिहास म्हणून केल्ले आसात. इट इज नथींग रायट. हें बरोबर किंवा तें चूक म्हणून न्ही, इतिहास म्हणून ताजें डॉक्युमेंटेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा. आतां तें तातूंतली सगळ्यो गजाली आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर आसात. आतां इतली सगळें आसतना सरकार कितें सोदता? सरकार सोदता की खंयच्या तरी त्यांच्या सरकारकडे जवळीक असलेल्या खंयच्या तरी एनजीओन किंवा खंयच्या तरी संस्थेन येवन एक लेटर करचें की चल ते किशोराचें घर आसा पळय ते पोर्तुगीजांनी पयलीं थंय आनीक कोणाचें तरी घर आसलें ते मोडून थंय किशोराचें घर जालां. म्हणजे असल्यो झगड्यो लावपाची ही कामां. सांगपाचें म्हटल्यार तूं जशें सांगलां तशें हिस्टॉरिकल बुक्स, हिस्टॉरिकल रिसर्च पेपर्स हे सगळें रेडी आसा. हे अशा पद्धतीन तुम्ही पब्लीक नोटीस दिवन लोकां कडल्यान तुम्ही सजेशन, म्हणजे कितें चल्लां हे दिस इज एन क्लियर सायन की अवर एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टोटली कोलॅप्स. आणि एडमिनिस्ट्रेशनान अक्कल म्हणटा पळय ती अशी दवरल्या खंय तरी टेबलार आणि बेअक्कलीन हे काम चल्लां. बेअक्कल आणि कांयच ना. कारण एकच आसा, लोकांक परत एक गजाल सांगता की ह्या सगळ्या गजालीचें संशोधन जालां, डॉक्युमेंट्स आसात, हाजी प्रॉपर रिसर्च जाल्ली आसा, ताजेर पुस्तकां आयिल्लीं आसात. अशें आसतना परत सरकार हो विशय घेवन कितें साध्य करपाक सोदता आनी खरेंच कितें करपाचें आसा हो प्रश्न पडटा. कारण तूं एक बरो शब्द वापरलो, तंद्रीक दवरपाचो हो प्रयत्न का कितें म्हूण. ती तंद्री आमी लावन घेतले काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा. आनी जर सरकाराक दिसता की आमी अशी ही जी गुळयो जर दिली आमकां टॅबलेटी जाल्यार ती तंद्री आमी लावन घेतली म्हणून, जाल्यार दॅट स्पीक्स द लॉट अबाउट अस ऑल्सो. डोंट यू थिंक दर इज from the historical standpoint there is a lot of research done, lot of documentation done, when in spite of that आता हातूंतल्यान दोनच हेतू आसपाक शकतात किशोर. एक कंप्लीट अज्ञान. आता अज्ञान कोणाचें? ज्या खात्या कडेन सगळें ज्ञान आसा त्या खात्याचें अज्ञान, बरोबर. ऑर हाजो फाटलो मोटीव दुबावीत आहा सारको. देर कॅन ओन्ली बी टू थिंग्स, इग्नोरन्स or a motive behind this. तू कितें दिसता? दिसता की this is completely an exercise of digging into the past for no reason at all, for no justifiable reason to say okay fine आमी कितें तरी करूंक सोदता, कितें तरी. म्हाका दिसता हें बेश्टे वऱ्या वयल्यो खबरी की कितें एकामेकाचे भितर हें हाडपाक, दुस्पट घालपाक सारको, झगडी करपाक. आतां तूं सांगला तशें एक्झाम्पल दिला पयशे एकटो मनीस आपआपणी सांगतलो आनी मागीर ते वेर इज दिस लिडींग टू? Where this is leading to? This will be completely. No, what are you asking for? I am on a very simple thing. When everything is documented, when everything is not just documented, it is been described in a very detailed manner how things happened. किती घडलें त्या वेळार, कशें घडलें, कित्या खातीर घडलें, त्या वेळा वयली परिस्थिती किती आशिल्ली, तातूंतल्यान कितें निर्माण जालें,
आज थंय कितें आसा ह्यो सगळी गजाली ऑलरेडी ताचें संशोधन जावन नोंद केल्ली आसात. ह्यो नोंद केल्ली आसतना सरकार आनी खंयची गजाली सोदता ऑर सरकाराक आनी खंयची गजाली सोदपा भितर इंट्रस्ट आसा हो म्हाका दिसता प्रश्न पडप स्वाभावीक आसा. त्याच हातूंतल्यान किशोर म्हणटा की सोदपाची गजाली वयल्यान म्हाका याद जालें की सिव्हील सप्लायाच्या गुदांवां भितर तूर दाळय वायट जाल्ली, साखरय वायट जाल्ली, मागीर हांवें आयकलें चणे तुगेले पिड्डेर जाले म्हणून. सो आसा तें आमच्यांनी सगळें सांबाळपा जायना, तें कुसता आनी जें केन्ना तरी कितें तरी घडलां तें आमी खणपा लागल्यात. सो कितें आमगेलें 2 कोटीची तूर डाळ 16 काय 18 लाखांक कितें तरी म्हाका दिसता डिस्पोज ऑफ केली. म्हणजे हो जो आतां डिफरन्स आसा तो कोणी फारीक करपाचो आनी हू इज अकाउंटेबल फॉर इट. सस्पेन्शन केलें खंयच्या ऑफिसराचें आनी कोणाक तरी ऑफिसराक तूं शोकॉज नोटीस काडली म्हणून विशय जायना. 2 crores and 18 lakhs हो लोकांचो पयसो ट्रेजरी ब्रांच म्हणून जे आसता, सत्ता ज्याच्या हातान आसता त्या लोकांची जबाबदारी की सरकारी तिजोरीचो पयसो प्रत्येक पयसो तांणी जबाबदारी. आमी काल एक स्टोरी केल्या ज्या मनशान ती साखर घेतली तूं तूर दाळीची सांगता ताजे कडेन आमचे रिपोर्टर उलयले. सो ताणें जें आमकां सांगलें तें आयकतकीर तुगेली आमगे साखरेची गजाल आयकून तोंड कोडू जालें. तो सांगता कितें की तो म्हणटा सगळी साखर स्पॉयल जाली ना आपणे घेतल्या. अरे तूं म्हणटा बरी साखरय आसा. अरे बरी साखर आसा, हय बरी आसा. स्पॉयल कितली जाल्या? स्पॉयल म्हणल्यार ती तितली स्पॉयल जाली ना जी थोडी तुगेली चॉकलेट फॅक्टरीनी बी धाडपा शकता पळय तशी आसा ती. आनी सामकी स्पॉयल कितें? सामकी स्पॉयल थोडीच जाल्या जी तुगेली खंय तरी डिस्टिलरीक बी धाडपाक ते थंय वापर जावपाक शकता. सो एक गजाल म्हाका लक्षांत आयली तें सगळें संभाशण आयकतकीर साखर स्पॉयल जाला हो निश्कर्श काडलो, उगडून कोणें स्पॉयल ना. उगडून कशें पळयतले? उगडून पळोवपा आनी उगडून पळयनासतना डिस्पोज केली, ती कोण तरी घेतली. तो आज सांगता की सगळी स्पॉयल जाली ना, थोडी स्पॉयल जाल्या, थोडी बरी आसा, थोडी मातशी वायट जाल्या जी तुगे चॉकलेट फॅक्टरी सारक्या. आतां ताजेर तो विकून पयसो करतलो. आमी ठणठणपा हांगा गोंयकार. म्हाका पयसोय गेलो, साखरय मेळना. म्हाका दिसता प्रमोद कितें जाणा तूं, दिस इज द बेस्ट केस फॉर गव्हर्मेंट टू टेक इमिजिएट एक्शन ऑन हूम? ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट इश्यू. बिकॉज this is how the administration is. साखरेची गजाल आयकतकीर तोंड कशी कुडू जाता डायरेक्ट कंपल्सरी रिटायरमेंट बी शब्द जर अशें जर एडमिनिस्ट्रेशन आमचें चलता इतलें जाल्यार हाचो अर्थ कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आपलें काम वेवस्थीत करिना. आनी सरकारान एके वाटेन 2 कोटीची साखर 16 लाखाक दिली सोडून दी, पूण त्याच बरोबर काल ते कंपल्सरी रिटायरमेंटाची ऑर्डर काल इश्यू केला. आतां कंपल्सरी रिटायरमेंटाची जी ऑर्डर इश्यू जाली त्या ऑर्डरीचेर जेन्ना कांय सिनियर लोकां कडेन हांवें डिस्कशन केलें तेन्ना ते म्हणटात की ही ऑर्डर प्रॅक्टिकली येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. एक म्हटल्यार पळय ती ऑर्डर कितें म्हणटा की 30 वर्सां सरकारी सेवेन तूं कंप्लीट करपाक जाय आनी 50 ते 55 वर्सां तुका जावंक जाय जाल्यार ती कंपल्सरी रिटायरमेंट. 30 वर्सां तो सर्विसेन आपलें घालयता आनी 50 वर्सां वयाची पूर्ण करता तेन्ना सरकार ताका निष्क्रिय ठरयतलो. एक जालें. दुसरी गजाल दर एका ऑफिसराची निष्क्रियता लोकांनी भोगपाची. दुसरी गजाल दर एका गव्हर्मेंट ऑफिसर किंवा कर्मचाऱ्याची APR म्हणून जाता, एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट. आणि हो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसता तो तेंचो डिपार्टमेंट हेड जो आसता तो करता. सो तितून कशें आसता एक पद्दत कशी आसा की तो APR गूड म्हणटा बट स्टील यू हॅव चान्स टू इम्प्रूव असो ताका शेरो मारता तो. फाल्यां समजा ह्या कमिटीनी रिकमेंड केलें की किशोर हो सामको निष्क्रिय, तेच्या कडेन कसलेंच काम जायना आनी ताका तुमी कंपल्सरी रिटायरमेंट दिवपाचें म्हणून. ओके म्हाका धाडटलें कंपल्सरी रिटायरमेंट, पूण म्हाज्याच डिपार्टमेंटाच्या हेडान म्हाजो APR दिल्लो आसता गूड, स्टील यू हॅव चान्स टू इम्प्रूव. So on this basis, I can challenge that decision in the court. Ki when my APR says that my performance is good and still I have chance to improve, I will improve it in next 10 years before retirement. How you suddenly
थॉट दॅट आय एम निष्क्रिय. निष्क्रिय. म्हणजे आता खरी कंपल्सरी रिटायरमेंट ह्या ऑफिसरांक न्हू, ह्या राज्यकर्त्यांक कंपल्सरी रिटायरमेंट. Joel, on both issues, one is that civil supplies issues, where it is a very shocking thing की तागेल जर भाशण आयकलें म्हाका तरी दुबाव येता की साखर डिस्पोज करचे पयलीं आमी ती उगडी करून सुद्दां पळयलें ना. कारण ज्या मनशान घेतला तोच हें सांगता सद्या की बाबा परिस्थिती अशी आहा, आपणें घेतली साखर अशी 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 आसा, तातूंत भितर लिपोवन दवरपाक कितें ताका, ताणें घेतली. आनीक दुसरें ते साखरेची गजाल आयकतकीर ही कंपल्सरी रिटायरमेंटाची गजाल, डू यू थिंक साखरेचे पयल्यार आमकां दिसता की मोस्ट ऑफ दीस डिसिजन्स आर लायक दीस ओन्ली. वयल्या वयर म्हणजे तितून भितर एक इन डेप्थ एक स्टडी करची. आतां पळय, दीस इज अ जोक यार. इफ यू आर नॉट रियली अंडरस्टँडिंग द स्टेट ऑफ द शुगर एंड यू आर जस्ट सेइंग दॅट इट इज भायल्यानूच पळोवन ना ती गेली कामाची म्हणून तशी करून विकता, वॉट अ लॉस. बेस्ट जोक कितें सांग हे तूं सांगतना म्हाका तकलें आयलें. आमचे कडेन शुगर कंपनी कारखाना आसा, ज्या कारखान्या भितर काम करपी आहात, जांकां साखर म्हळ्यार कितें तें खबर आहा, तांकां आपूण आमी एकूयदां विचारलें नासतलें की साखर बरी आसा काय पिड्ड्यार जाल्या काय म्हणून. तेका विचारप नासता, कन्सल्टंट नेमतले आसले ते कन्सल्टंट. साखर बरी आहा काय हें सांगपाक. मग संजीवनी साखर कारखान्या भितर जे आमगेले संजीवनी साखर कारखान्याक कितें कळटा, कन्सल्टंटाकूच ते सारकें कळटा. साखर बरी आहा काय वायट आहा ते हे सगळं बेश्टें म्हणनाका, निमलाय आसा थंय. बरें, एक्चुली ते सारकें एक एनालिसीस करूंक जाय आशिल्लें कितली देखून डिग्रेड जाल्या, कितली करून पिड्यार जाल्या, वेदर इट इज रियुजेबल एंड वेर इट कॅन बी यूज. आतां अशें करून डिस्पोज मोरोवर वेन वी हॅव अ शुगर फॅक्टरी ऑफ आवर ओन. And there are people, forget about sugar factory, there are people who are specialized in these jobs. Who are employed in the sugar factory. Yeah. So you are bypassing them, you are only deciding that this is कोणी तरी म्हणलें आतां कामाची गेली कित्याक त्या सायडीन ते बॉक्स पॅकेजींग कितें तरी हल्ला आसलें, कितें तरी जालां आसलें. This is a joke and this exposes the plight of our administration. Absolutely. आतां तेजे भितर तूं मागीर हेजेर येयलो कंपल्सरी रिटायरमेंट. किशोर, तितून भितर एक तेणी एक ग्रेडेड कायंड ऑफ अ रिव्यू पॅनल काडला. हर एक जगाक एक हें आसा. सो इन दॅट in the last say is with the employee, even if he is retired, he has a say before the final panel. Okay, but again it leaves a lot of scope for him to challenge it in court. And then the government tayar astolo हे करपाक जाल्यार that will be a question to ask. कित्याक तितलें सोंपें ना तें. This is the manpower and against which you are actually trying to again. No, and the kind of slabs you are creating, yeah. Whether that would really have an intended effect is the question, because you want to improve the quality of the administration. Yeah. Secondly, whether the way you mentioned ते स्लॅब्स जर तशें दवरून 30 वर्सांची सर्वीस नाल्यार 50 ते 55 वर्सां, हातूंतल्यान खरेंच तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव जातलें काय कितें? Secondly, the biggest joke is you are implementing this for a person who is on his way to retirement. आणि इतलो थेंब तेणे अंडर परफॉर्मन्स केलें वा नॉन परफॉर्मन्स केलें तेजें कितें? So actually it should have been the other way around. Here you are disposing of a resource which has already been experienced. It should have been, used in a better way. तेका तुम्ही ट्रेन करून तेका तरी हें करून कितें करून तरी हें करूंक जाय आशिल्लो. You cannot tell somebody at the fag end of his career that तूं निष्क्रिय आशिल्लो इतली वर्सां. इतली वर्सां तूं बरें काम करूंक ना, तूं यू आर अंडर परफॉर्मिंग so many years, now it's time for you to phase out. तुम्ही it is a failure for you not to rectify it at the start. Too late मैं कितें हाजो अर्थ कळ्ळो म्हाका हें आयकून. Too little, too late. Too late. Yeah. नो, कितें जालां जयल की हो सगळो प्रोसेस तुम्ही ते 50 वर्सां जाल्लेल्या मनशाक त्या टायमार रिटायर करपाक सोदता पळय, त्याच्या रिक्रुटमेंटूच जर सारको करशात बेस्ड ऑन मेरिट जाल्यार सगळो विशय सॉल्व जाता. आतां तुका सांगता प्रमोद, म्हणजे वायट रिक्रुटमेंट जर सारको केलो जाल्यार फाल्यां एक आमदार किंवा मंत्री खंयच्या तोंडान सांगतलो की हांवें इतले जॉब दिले म्हणून. आता तर सीएम सांगता सरकारी नोकरेचेर तुम्ही डिपेंडूच रावू नका. 2 लाख नोकऱ्यो हॉस्पिटॅलिटी आसा. लोकसभा इलेक्शन लागीं येवं दी, सरकारी नोकऱ्योच दिश्टी पडपाक लागतल्यो तुका. सांगपाचें कितें जाणा पळय, इलेक्शन लागीं पावलें की नोकऱ्योच नोकरी. गव्हर्नमेंट सर्वंट जो आसता, गव्हर्नमेंट सर्वंट सगळेच वायट नसतात. खूब गव्हर्नमेंट सर्वंट बरें काम करतात. पूण जाता विशय कितें की तूं जेन्ना खंयचें तरी काम घेवन वयता खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान, आनी त्या डिपार्टमेंटाच्या त्या क्लार्काक, LDC किंवा जो कोण कन्सर्न ऑफिसर आसतलो, तेका तूं जो सब्जेक्ट म्हणटा तेचें कांयच खबर नासता आनी तो मनीस थंय नोकरी करता, तूं कित्याक म्हणून, म्हणजे इट इज अ पब्लीक मनी
जनता ताका पगार दिता आणि ताका कांयच खबर ना. आता फॉर एक्झाम्पल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान वेगवेगळे आल्वारा विशयाचेर हांव विशयाचे वच्चे पयलीं तुका सांगता हां. की तुझे एक बरो फेसबूक पोस्ट Yes, yes. थोडोच टायम उरला Yes, yes. बट आय Yes. वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट तुवें काल राती तुका दिसता म्हाका रातीन अशी फेसबुकार हय, पोस्ट हय. घालपाची न्ही तरी मातशी बरी हें आहा तुगेलें ना राती घरा कडेन गेलो काय ना की शांत तकलेन खूब विचार करपाची प्रोसेस सुरू जाता आणि तेतून मागीर त्या प्रोसेसासून हे असले विचार मनान येतात. मस्तीपण जागी येता हय येस एब्सोल्युटली. तुगे पोस्ट आसा की सरकारी जमनीवर जनतेचे अतिक्रमण की गोंयकारांच्या जमनीवर सरकारचे अतिक्रमण. येस 1961 मध्ये पोर्तुगीजांनी सरकारला किती जमीन दिली येस. किती सांगपा सोदता आता तुका हांव प्रमोद हाचेर एक बेस्ट सांगता म्हणजे ती एडवर्टायजमेंट जी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान सांगल्या की पोर्तुगीजांनी खंयची कितें मॉन्युमेंट्स मोडले त्याचे इन्फॉर्मेशन तुमच्या कडेन आसा जाल्यार दिया म्हणून. हय तर ह्याच सरकारान एक जायरात दिवपाची की जो सरकार सरकारी प्रॉपर्टी म्हणून जो क्लेम करता हो सरकार त्या प्रॉपर्टीन पोर्तुगीजाच्या टायमार कोण रावताले कोण कसताले कोण उपताले कोण खाताले हेचे जर कोणाकडे इन्फॉर्मेशन निवेदन दिया म्हणून. अरे सरकारचो जन्म 19 डिसेंबर 1961. माझो आजो पणजो खापर पणजो त्याच्या पयलींचो तो पयली का सरकार पयली. मागीर हो सरकार येयलो आणि आपली जमीन म्हणटा ती खंयची जमीन सरकारची. सी गोंय भारतान वचप हो प्रोसेस इज अ नॅचरल प्रोसेस कारण तो विशयूच ना. पूण आमकां भारतान गोंयांक घेताना गोंयकारांचे विशय जो स्टडी करपाची गरज आसली त्या टायमा वयल्या भारत सरकारान ते करूंक ना. आमकां लिबरेट करून गोंयकारांचेर खऱ्या नीज गोंयकारांचेर जे अन्याय अत्याचार जाल्या तेचेर कोणूच उलयना आणि ते उलोवपाची कापाजदाद एकट्यान ना. ह्या पॉयंटाचेर वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेर थांबता आनी एक गजाल सांगता की तुम्ही बरें ते रिलेट केलें. आज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान दिल्ली एड आनी तुजो फेसबूक पोस्ट एक वटेच्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सांगता की खंयची मॉन्युमेंट्स पोर्तुगीजांनी उडयल्ले ताजेर मातशें निवेदन दिया म्हणून. आनी दुसरी वटेच्यान सरकाराक एब्सोल्युटली खबर आहा की आपली जमीन खंय आहा ती. सो खंय मॉन्युमेंट पडले ते सरकाराक खबर ना जे तुमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर नोंद केल्ले आहा. पूण आपली जमीन खंय आहा ती सरकाराक सामकी बेस बरी खबर आहा. सो म्हाका दिसता एक गजाल हाजेर कळपाक जाय कित्याक ती किजिलां कोणा खातीर किजिलां. सरकारूय आमचे लोकूय आमचे जाहीर करचे सरकारान आपली जमीन खंय कितली आहा ती लोकांक कळून दी की सरकाराची जमीन खंय आसा कितली आसा खरेंच कोणें ताचें अतिक्रमण केलां त्या जमनीचेर सरकार पयलीं आयलो काय लोक ताचे पयलीं सावन आशिल्ले हाजो हिशोब मेळूं दी. कारण अल्टिमेटली सरकारूय आमचें गोंयकारूय आमचे जें कितें जर करता तें गोंयकारा खातीर करतात न्ही जाल्यार दिवनी गो. आतां ताजे खातीरूय जर सरकार जर फाल्यां एड घालता आमची जमीन खंय आहा ती तुमकां खबर आहा ती मातशी दस्तावेज हाडून दिया म्हणून जाल्यार मागीर आमी तकली काडून ते वणटीर मारची पडटली. पण ती आनी हांव सद्या आज करना. इतल्याचेर थांबता. जॉयल किशोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग मी. खूब विशय आशिल्ले खूब विशय उरल्यात ते घेवन परत फुडल्या सप्तका येतात. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.